हे जे उदक वयतालें व्हाळांतलें ते सगळ्या लोकांच्या घरांनी वयतालें आनी व्हडलो एक प्रॉब्लेम आसलेलो. आज जातलो फाल्यां जातलो म्हूण लोकांनी पळयताले. आज हो 8,65,000 8,65,000 बंधारा आज हांगासर बांदता आनी हेजे भितरल्यान म्हाका दिसता लोकांक आनी कसलोच उदकाचो त्रास जावचो ना. पिसफुली लोक रावतले आनी हो बंधारो बरो फायदेशीर आसतलो. हेजें काम बऱ्यांतलें बरें जावचें, लोकांनी लक्ष दवरचें आनी बऱ्यांतलें बरें काम करून घेवचें. आनी खंय समज कितें दिसता रोखडीच म्हाका कंप्लेन करची. बरें काम केल्या शिवाय ताका काम फुडणी करपाक दिवनाका. अशे रितीन काम करून घेयात जाल्यार विकासूय जाता. ह्या मतदारसंघात खुबसो विकास करपाक आमी पावलां मारलेलीं आहात. ह्या मतदारसंघात रवींद्र भवन येवपाचें आहा. दारगळ इंटरनॅशनल तुजो क्रिकेट स्टेडियम जावपाचो आहा 50,000 लोकांचो. अख्खो गोंयचो न्ही देशाचो लोक हांगा पावतलो आनी भरपूर एम्प्लॉयमेंटूय तेजे वयल्यान मेळटलो. तशेंच रवींद्र भवन इंटरनॅशनल तुजो क्रिकेट स्टेडियम आनी तसोच सावळवाडो जो ग्रावंड आहा थंय 35 कोटीचो बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड आमी थंय करपाक पळयता. थंय स्विमींग पूल, शुटींग अशे खुबशे हे इव्हेंट्स येवपाचे आहात आनी तेजे बद्दल बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय तयार करता.